79 इयर्स जेन्ना सेलिब्रेट करता तेन्ना आमी जे लोक ज्या फ्रिडम फायटरांनी सॅक्रिफायसीस दिली ते आमी विसरूंक शकना. आनी सेलिब्रेट करता आसतना हांव सदांच म्हणटा हो कार्यक्रम इव्हेंट कसो न्हय जाल्यार हातूंतल्यान फुडल्या पिढीक ती उर्बा दिवप, तांकां शिकोवप, तांकां शिकवण दिवप आनी आपल्या हातूंत देशा खातीर देशभक्ती आनी प्रेम हाजी जाणीव करून दिवप खूब आवश्यक आसता. आमकां आयच्या भुरग्यांक वी हॅव अ टेंडन्सी टू गेट मोर इन टू टॅक्नोलॉजी and as a IT minister also I see a lot of children getting more into technology space, which also is sometimes is a challenging part for every parent. आमकां भुरगेपणांतल्यान शिकयल्ले तेन्ना वर्ड्स दिताले, वर्ड्साचे सेंटेन्सीस कर, सेंटेन्स एसे कर, अशें करून आमकां शिकप दिताले. सो ताजे आमकां वी शूड कीप रिडींग. आतां ज्या तरेन आयलां टॅक्नोलॉजी, एक वाटेन भुरगीं समज वाचन करना, इफ दे डोंट कीप रिडींग, I think it's quite a serious concern for all of us. कित्याक गुगल बाबा आयलो, आतां चॅट GPT आयला, तूं कितें सांगता तें टायप मारून दिता. आतां नवें पयर पाल्यार कन्वर्सेशनल चॅट GPT, म्हणजे यू कॅन कन्वर्स इन द लँग्वेज वेर यू आर and are with the person in that language, whether it's a foreign country or any other state in any state in this particular country. ताज्या खातीर म्हजी एकूच उलो आसा की जितली भुरग्यांक आमी सत्कार करताले तांच्या दोळ्यान एक खंय तरी ड्रीम दिश्टी पडटाली. I could at least find that particular space that I want to do something in my life. I want to build up a particular name for myself, my family, my village. I think it's a very great thing that all of you all are thinking, which Michael Baban म्हणले, that all of us need to be dreamers and dreamers need to ensure that the dream comes live. ताज्या खातीर जें कितें करचें पडटा तातूंत आपलें मूळ समज घट धरलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यो गजाली सारक्यो जाता. आज आमी आरपोरा आयल्या तेन्ना तुमकां सगळ्यां कडेन उलो मारता की आमी सगळे जाण एकजुटान रावप हें खूब गरजेचें आसा. इंडिपेंडन्स जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना जात धर्म कोणें पळोवनाशिल्लो. We were all united working towards it. Communal harmony has been the part as far as Goa is concerned. आनी तातूंत हांव हिंदू, हांव क्रिस्तांव, हांव मुस्लीम म्हणच्या पेक्षा हांव अर्रात गोंयकार आनी हांव अर्रात भारतीय नागरीक हें म्हणून आमी एकामेकाक समज बरोबर रावले जाल्यार आय थिंक द वे वी हॅव बीन इज द वे वी वील बी. Social media influencing, whether it is tourism as a department or any other thing, or in life, sometimes gets so many things in your life which sometimes aligns you to think differently. एक उलो मारता की तुमचे कडेन तें चिंतप तशें करनाकात, कित्याक भुरग्यांक मेळटा तेन्ना तांच्या कडल्यान हें मेळटा. भुरगीं आज खूब हुशार आसात. आमकां आनी आतां तें जनरेशन गॅप इज अ टॅक्नोलॉजी गॅप, आनी दॅट टॅक्नोलॉजी गॅप to the next generation as we pass on, I think it will be something for you all to be much more responsible to ensure that we have a smoother nation responsibilities to carry ahead. First of all, congratulations to all our achievers. Felicitation program of student, doctors, and nurses and other medical fraternity of Arpora Nagwa organized by Village Panchayat Arpora Nagwa in association with our MLA Shri Michael Lobo sir. I take this opportunity to thank our chief guest of today's function, Shri Rohan Khaute, Honorable Tourism Minister of Goa and MLA of Porvorim constituency. Thank you, sir, for giving your precious time and making this function more memorable. I also take this opportunity to thank our guest of honor, Shri Michael Lobo, sir. Thank you, sir, for always supporting us, guiding us whenever we need you. So thank you very much.